कर्नाटकाचे म्हादय आणि हेर चिपणावळ प्रकल्पात केंद्राच्या बजेटात आडनदर, कर्नाटकाच्या मागण्यांकडे आडनदर, मुख्यमंत्री सीतारामनाचेर पिकार. इंडियन कोस्टल ॲग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूटावरवी खासा कमिटीची नेमणूक करून खाजगी जागेची पळवणी करून फुडल्या 2 महिन्या भितर रिपोर्ट. मुख्यमंत्री सावंताची संकल्पाचे लक्षवेधी सुचोवणेक उतर. येरादारी मंत्र्यान टॅक्सीवाल्यांची वाट लायल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका मंत्रीपदावेल्यान काडचो म्हणून टॅक्सीवाले मिडिया मुखार म्हापशा बोडगेश्वराक गाराणे. मोठ्या पावसाक लागून झाडां पडपाचे प्रकार चालूच. फोंड्या बस स्टँडार आणि धवळे वाठारात पडली झाडां, कोणाक दुखापत ना. कांपालार जिमखाना फाटल्यान वाठारात दर्यादेगेर मेळिल्ले अनवळख्या मनशाची कूड पोलीस चवकशी करता. गोंयात तिसरो जिल्लो जावचो म्हणून मागणेक नेट. सभापती तवडकार म्हणटा काणकोण, केपें, सांगे, धारबांदोड्या मेरेन जाय तिसरो जिल्लो. पेना दे फ्रांका कोयराच्या प्लांटा लागसार प्रायमरीच्या भुरग्यांच्यो क्लासी शिफ्ट केल्या म्हणून गोंय मानवी हक्क आयोगाचे शिक्षण संचालक आणि विद्या प्रबोधिनी स्कुलाक नोटीस. आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं आरडीएतले रिते पोस्ट भरतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची विधानसभेत जाप. केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांचे एनपीएसचो घेता फेरनियाळ. आर्थीक स्थिती पळोवन कर्मचाऱ्यांक चडांत चड निवृत्ती वेतन मेळपाचे दिशेन चल्ला अभ्यास. बजेटात अर्थमंत्र्याचे उतर. नॅशनल गेम्साच्या विजेत्यांक चवथी पयली कॅश प्रायज मेळटले म्हणून मंत्री गोविंदान परत एक फावट विधानसभेत केले स्पश्ट. जाता तितल्या बेगीन दितले म्हणून उतर. गोंयात 26 तारीख मेरेन ऑरेंज जाल्यार 27-28 येलो अलर्ट म्हणून आयएमडीन केला जाहीर. आता मेरेन गोंयात 107 इंच पावस, सरासरी परस 57% मायज. नीट परीक्षेचो विषय निमणो तडीक. नीट परीक्षा परत घेवची न्हय म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय. परत परीक्षा घेतल्यार 24 लाख भुरग्यांचेर परिणाम जातलो, कोर्टाचे निरीक्षण. कर्नाटक सरकार राज्यातल्या वैजकीय विद्यार्थ्यांची नीट परीक्षा करतले रद्द. स्वतःची खासा परीक्षा घेवची स्कीम. कोर्ट जामिनाचो आदेश फक्त विशिष्ट परिस्थिती खातीर स्थगीत दवरूं शकता. जामिनाचो आदेश सहसा स्थगीत दवरचो न्ही, सुप्रीम कोर्टान केलें स्पश्ट. मंत्री मॉविनाक मेळत थंय पडोवचो म्हूण टॅक्सीवाल्याचो ऑडिओ व्हायरल. मॉविनान दाखल केलं अनोळख्या आड ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज. काश्मीरात 24 वरां भितर 2 सैनिकांक मरण, 1 आतंकवादी ठार. कुपवारा वाठारात चलताले आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन. ऑलिंपिक भांगरा पदक जिखपी शूटर अभिनव बिंद्राक आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीन जाहीर केलो ऑलिंपिक ऑर्डर भोवमान. 10 ऑगस्टाक पॅरिसात कार्यावळ. फाटल्या वर्सा परस मालदीवाक उदरगतीक. भारताच्या अर्थपुरवणेत 48.11% कपात. श्रीलंकेक उदरगतीक मजत तिप्पट. अर्थमंत्री सीतारमणान केले स्पष्ट. काठमांडू नेपाळ विमान क्रॅश. सुमार 18 प्रवासी सोंपले. पायलट क्रिटिकल. टेक ऑफ करतानाच क्रॅश. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 प्रमाण भारत 82व्या क्रमांकाचेर पयली आशिल्लो 81व्या पोझिशनाचेर. पयली 61व्या जाल्यार आता 58व्या पोझिशनाचेर पावला भारताचो पासपोर्ट.